दिल्ली भोंवडे वेळार आमी काँग्रेस फुडाऱ्या वांगडा अलायन्स विशीं चर्चा केल्ली। गोंयांत काँग्रेस पक्ष कसो काम करता हाची आमी म्हायती तांकां दिल्या। गोंया खातीर आमी एकठांय येवपाची गरज आसा अशें आपाचो आमदार वेन्झी विएगस उलयलो। काँग्रेस पक्ष लेट कमर अशें वेन्झी विएगसाचें म्हणणें। बाकीच्या पक्षां वांगडा अलायन्स म्हणून रावले ना जाल्यार काँग्रेस पक्ष गोंयांतल्यान पुराय ना जातलो अशें वेन्झी विएगसाचें म्हणणें आसा। राज्यात स्मार्ट सिटी अंतर्गत येवपी प्रकल्पां मदीं एक महत्वाचो असो स्मार्ट प्रकल्प म्हळ्यार स्मार्ट उदकाचें मिटर। आतां मेरेन हे मिटर राजधानी पणजेंतल्या 3000 घरांनी बसयल्यात। गोमंतक टीव्हीन ह्याच उदकाच्या मिटरा विशीं अदीक म्हायती जाणून घेवपा खातीर टेस्टिंग लॅबाक भेट दिली। ह्या लॅबांत उदकाच्या मिटरांचें टेस्टिंग जाता। वट्ट 55 उदकाचे मिटर टेस्ट केल्ले, तातूंतलो एकूच मिटर ताका दोश तातूंत मेळ्ळो। तशेंच उदकाची चोरी करपा खातीर घरांनी एका परस चड मिटर बसयतात तांचेर आतां खर नदर दवरपाक कारवाय जातली अशें कळून येता। मडकयचे जागृत देवस्थान नवदुर्गेच्या महाजनां मदीं आनी थळाव्यांच्या नवदुर्गा प्रतिश्ठान ट्रस्टा मदीं अधिकारा वयल्यान वाद सुरू आशिल्लो। हो वाद कोर्टातूय पाविल्लो। जिल्लो न्यायालयान थळाव्यांच्या नवदुर्गा प्रतिश्ठान ट्रस्टाचे फावरात दिल्ले निवाड्याक महाजनांनी हायकोर्टात आव्हान दिल्लें। हायकोर्टाचो निवाडो महाजनांचे फावराद। धार्मीक विधींचे अधिकार हे आमच्याच कडेन उरपाक जाय आनी नवदुर्गा प्रतिश्ठान ट्रस्टाक तातूंत हस्तक्षेप करपाक दिवचे न्हय अशी मागणी महाजनांनी केल्ली। महाजनांची बाजू जी आसा ती ग्राह्य धरून हायकोर्टान थळाव्यांच्या नवदुर्गा प्रतिश्ठान ट्रस्टाची मागणी न्हयकारली। सगळीं हॉटेलां, गेस्ट हावजां पर्यटन खात्या कडेन नोंदणी आसप गरजेची। खंयचीय हॉटेलां, गेस्ट हावजांची नोंदणी ऑनलायन ट्रॅव्हल एजन्सीचेर मेळ्ळी जाल्यार खर कारवाय करतले अशी शिटकावणी पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन दिल्या। तशेंच ग्रामपंचायत किंवा सोसायटींनी बेकायदेशीर रितीन चलोवपी हॉटेलां, गेस्ट हावजां अशी सांपडली जाल्यार ही म्हायती पर्यटन खात्याक दिवची अशें आवाहन मंत्री रोहन खंवटेन केलां। राज्यांतली सगळीं हॉटेलां, गेस्ट हावजांची पर्यटन खात्या कडेन नोंदणी आसपाक जाय अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन सांगलें। खंयचीय हॉटेलां किंवा रेस्टॉरंटां हांची नोंदणी नासत जाल्यार तांचेर कारवाय करतले अशी शिटकावणी रोहन खंवटेन दिल्या। जमीन घोटाळ्या प्रकरणात सरकारान चवकशे खातीर नेमिल्ल्या न्यायाधीश जाधव हांच्या अहवालात नांवां आशिल्ल्या नोटरी आड कायदेशीर कारवाय करतले, तशेंच तांकां सेवेंतल्यान बडतर्फ करतले अशी शिटकावणी कायदो मंत्री आलेक्स सिक्वेरान दिली। ह्या विशींची प्रक्रिया सुरू आसा अशें सिक्वेरा हांचें म्हणणें। राज्यांत वाडपी जमिनी घोटाळे प्रकरणांनी सरकारान चवकशे खातीर नेमिल्ल्या न्यायाधीश जाधव हांच्या अहवालात नांवां आशिल्ल्या नोटरी आड कायदेशीर कारवाय करतले, तशेंच तांकां सेवेंतल्यान बडतर्फ करतले अशी शिटकावणी कायदो मंत्री आलेक्स सिक्वेरान दिली।
आमदार निधींतल्यान कुडचडे मतदारसंघात 9 वेगवेगळ्या प्रकल्पांक फुडल्या वर्सा मुखार येतली अशें वस्ता वाड्यार प्रशासकीय ब्लॉकाचो बुनयादी फातर घातल्या उपरांत आमदार निलेश काब्राल उलयतालो। हो प्रकल्प आमदार निधींतल्यान पुराय करतले अशें काब्राल हांणी ह्या वेळार सांगलें। ह्या कार्यावळीक मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत गैरहजर आशिल्ले। कुडचडे मतदारसंघात आमदार निधींतल्यान 9 वेगवेगळ्या प्रकल्प फुडले वर्सा येतले अशें निलेश काब्राल हांणी म्हटिल्लें आसा। वस्ता वाड्याचेर प्रशासकीय ब्लॉकाचो बुनयादी फातर घातल्या उपरांत आमदार निलेश काब्राल उलयतालो। बेरेस्तारा रातीं म्हापशा करासवाड्याचेर ट्रक आनी दुचाकी मदीं अपघात जालो। करासवाडा मार्गार ट्रक बंद पडिल्ल्यान तो कुशीक पार्क करून दवरिल्लो ट्रक दुचाकी चलोवप्याक दिश्टी पडूंक नाशिल्ल्यान ताणें फाटल्यांतल्यान ट्रकाक धप्को दिलो। ह्या अपघातांत दुचाकी चलोवपी जखमी जालो, देखून ताका उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत भरती केला। दिसान दीस राज्यांत अपघाताचे प्रमाणांनी वाड जायतूच आसा। बेरेस्तारा रातीं म्हापशा करासवाड्यार ट्रक आनी दुचाकी मदीं अपघात जालो। करासवाडा मार्गार ट्रक बंद पडिल्ल्यान तो कुशीक पार्क करून दवरिल्लो। ह्या अपघातांत दुचाकी चालक गंभीर जखमी जाला। नव्यान घातिल्ल्या स्पीड ब्रेकराचेर नियंत्रण गेल्ल्यान मोटरसायकलीचेर बशिल्ली बायल रस्त्यार पडून जखमी जाली। हो अपघात शुक्रारा दिवचल रस्त्याचेर कुळण वाठारांत घडलो। दिवचले बायलेन मागिल्ली लिफ्ट तिका म्हारग पडली। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण सांखळेच्यान एक मोटरसायकलवालो दिवचलच्या दिकेन येतालो। सुरेखा कुंभार ह्या बायलेन त्या दुचाकी स्वरा कडेन लिफ्ट मागली। कुळणा वाठारांत घातिल्ल्या नव्या स्पीड ब्रेकराचो दुचाकी स्वराक अदमास येवंक नाशिल्ल्यान ताणें ब्रेक मारलो तेन्ना फाटल्यान बशिल्ली बायल उसळून रस्त्यार पडून ती जखमी जाली, देखून तिका हॉस्पिटलांत व्हरून उपचार करून तिका मागीर घरा धाडली। कुंकळे प्रियोळ वालवाडो वाठारांत सांपडिल्ल्या बिबट्याच्या पोराक सध्या फोंडेच्या रान खात्यान ताब्यांत घेतला। तशेंच ह्या बिबट्याच्या पोराचेर पशुसंवर्धनांत उपचार सुरू आशिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या। उपचारा उपरांत ताका बोंडला अभयारण्यांत व्हरतले अशी म्हायती रान खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी दिली। बेरेस्तारा कुंकळ्या भर लोकवस्तीत एका घरा कुशीक बिबट्याचे पोर सांपडिल्ले। त्या घरांतले एका बायलेन धाडस करून ताका फाटल्यान धांपून दवरून रान खात्याक कळीत केल्ले। उपरांत रान खात्याची अशी कोशीश आशिल्ली की ताका आपल्या आवयच्या सुवादीन करचे म्हणून एक रात ताचेर निगराणी केल्ली, मात ताची आवय ताका परतून व्हरपाक येवंक नाशिल्ल्यान ताका आतां बोंडला अभयारण्यांत धाडून दितले। हवामान खात्यान जारी केल्ल्या येल्लो अलर्टा प्रमाण गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी शुक्रारा आडवेळ्या पावसान हाजेरी लायली। उत्तर तशेंच दक्षिण गोंयांत गडगडा सयत पावस पडलो असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायल्लो। तामिळनाडूत थैमान घालपी फेंगल चक्रीवादाचो परिणाम सध्या गोंयांत दिसून येता।
अणजूण पंचायतीच्या ग्रामसभेत मारपेट केल्ल्या प्रकरणात अटक केल्ल्या गजानन तिळवे आणि कालिस्टो फर्नांडीस ह्या दुबावितांक शुक्रारा जामीन मेळ्ळो। 24 नोव्हेंबराक जाल्ले ग्रामसभेत लावड म्युझिकाच्या विशया वयल्यान ह्या दोगांय दुबावितांनी डॉक्टर इनासियो फर्नांडीस हाका मारपेट केल्ली। त्या उपरांत अणजूण पुलिशेन तांकां अटक केली। अणजुणा ग्रामसभेत हो लावड म्युझिकाचो विशय उपराशिल्लो। ताणें आवाज कडिल्ल्या इनासियो हाका थळाव्यांनी मारबडय केल्ली। ह्या मारपेट केल्ल्या प्रकरणात अटक केल्ल्या गजानन तिळवे आणि कालिस्टो फर्नांडीस ह्या दुबावितांक शुक्रारा जामीन मेळिल्लो आसा। 24 नोव्हेंबराक ही घडणूक घडिल्ली। वजन माप खात्याचे काम, जबाबदारी आणि गिरायकांचे अधिकार हाचेर आधारित स्वयंपूर्ण गोंय ह्या मोहिमे अंतर्गत 7 तारखेक 9:30 वरांचेर वेबिनार जातलो। मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत ह्या वेबिनाराक मार्गदर्शन करतले, अशी माहिती वजन माप खात्याचे सचिव रमेश वर्मा हाणें दिलेली आसा। हे वेबिनार जावपाचे आसा जातून वजन माप खात्याचे काम, जबाबदारी आणि गिरायकांचे अधिकार हांचेर आधारित स्वयंपूर्ण गोंय ह्या मोहिमे अंतर्गत 7 तारखेक हे वेबिनार जावपाचे आसा। मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत ह्या वेबिनाराक मार्गदर्शन करतले, जातून गिरायकांचे अधिकार, माप खात्याचे काम आणि हेर जबाबदारी हांचेर उलोवप जातले। गोंयांत होमगार्डाचो आंकडो 1230 आसा। 945 दादले होमगार्ड जाल्यार 285 बायल्यो सध्या गोंय सरकार पुलीस खात्यांतली 270 रिती पदां भरतले। तातूंतली 143 पदां म्हळ्यार 10% होमगार्डा खातीर राखीव आसतली। होमगार्ड जर तांचे सेवे वेळार बरें काम करता जाल्यार तांकां इनामाय भेटयतले, अशी माहिती पुलीस महासंचालक आलोक कुमार हाणें दिली। मजगतीं DGP नातल्यांच्या फाटभुंयरूय उलयतालो। जशें एक्सपोजिशना वेळार तांच्यांनी बरी कामगिरी केली, तशें नातालाच्या वेळार आनी इयर एंडाच्या वेळार सुद्दां पुलिशेची बरी कामगिरी आसतली, अशें तांच्यांनी उलोवप केलें। गोंयांत होमगार्डाचो आंकडो 1230 आसा। 945 दादले होमगार्ड जाल्यार 285 बायल्यो आसात। फोंड्या नगरपालिका वाठारांत जानेवारी 2025 सावन पे पार्किंग सुविधा सुरवात करपाचो यत्न करतले, अशी माहिती फोंड्या पालिकेचो नगराध्यक्ष आनंद नायक हाणें दिली। फोंड्या पालिका मंडळ आनी फोंड्या पुलिशेची पे पार्किंग संदर्भात ही बसका जाली। ह्या बसके उपरांत नगराध्यक्ष उलयतालो। फोंड्या नगरपालिका वाठारांत जानेवारी 2025 सावन पे पार्किंग सुविधा सुरू करपाचो यत्न आसा, अशी माहिती फोंड्या पालिकेचो नगराध्यक्ष आनंद नायक हाणें दिलेली आसा। गांव काबार करपी मायनिंग वेवसाय आमकां नाका, अशी थळाव्या लोकांची मागणी आसतनाय आडवलपाल गांवांतली मिना खण सुरू करपाच्यो हालचाली सुरू जाल्यात। दुसरे वटेन मायनिंग लीज वाठारांतल्यान घरादारां भायर केन्ना काडटली ताची लोक वाट पळयता। तेन्नाच ह्या लोकांक नोटीशी धाडिल्ल्यान गांवांत सध्या खवदळ पडला।
संसदेच्या शियाळी अधिवेशनादरम्यान एक धक्कादायक घटना घडली. राज्यसभेत काँग्रेस खासदार अभिषेक मनु सिंघवी यांच्या सिटासकट नोटांचे बंडल सापडिल्ल्याचो दावो जालो. या घटने उपरांत संसदेच्या वातावरणात व्हड गोंधळ निर्माण जालो. राज्यसभा जगदीप धनखड हांच्यांनी ह्या घटनेबाबत खुलासो करीत हो प्रकार 222 नंबराच्या सिटाचेर घडिल्ल्याचे सांगले. हे सीट अभिषेक मनु सिंघवी हांचे आसा. ह्या घटने उपरांत काँग्रेसीचेर टिका जावपाक लागल्या. संसदेच्या वातावरणात एक व्हड गोंधळ उप्रासलो. राज्यसभा अध्यक्ष तशेंच काँग्रेसीच्या हेर नेत्यांनी लेगीत बोवाळ घातलो. संसदेच्या शियाळी अधिवेशनादरम्यान एक धक्कादायक ही घटना घडली. राज्यसभेत काँग्रेस खासदार अभिषेक मनु सिंघवी हांच्या सिटाच्या सकयल नोटांचे बंडल सापडिल्ल्यान व्हडलो बोवाळ पडलो. उपरांत भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा हाणें ह्या घटनेक निंदनीय अशें म्हटिल्लें आसा. संसद ही देशाच्या लोकशायेचो पवित्र जागो आसा आनी अशा घटनांक लागून संसदेची प्रतिमा ढळमळ्ळ्या अशें भाजप म्हणटा. भाजपान ह्या प्रकाराची जलद चवकशी करपाची मागणी केला आनी दोशी कोण आसा तांचेर कडक कारवायेची मागणी लेगीत भाजपान केल्या. संसदेत कॅश सापडिल्ल्याच्या फाटभुंयेर काँग्रेस पक्षाचें म्हणणें आसा की हें प्रकरण विरोधकांचें आसपाक शकता. काँग्रेसीन ह्या प्रकाराचो निश्पक्षपातीपणान तपास करपाची मागणी केल्या. काँग्रेसीन भाजपाचेर आरोप करतना ह्या प्रकाराचो गैरफायदो घेतिल्ल्याचें काँग्रेस म्हणटा. मात सत्ताधारी पक्षान काँग्रेसीचेर गंभीर आरोप करीत हो प्रकार खेदजनक आशिल्ल्याचें म्हटलां. अभिषेक मनु सिंघवी हांच्या सिटा सकयल नोटांचे बंडल सापडिल्ल्याच्या घटने उपरांत ह्या आरोपांचेर उतर दितना अभिषेक मनु सिंघवीन म्हटले की फक्त 500 रुपयाच आपल्या बोल्सांत आशिल्ले आनी त्यो नोटी ज्यो सापडल्यो त्यो म्हज्यो न्हय. ह्या प्रकरणात म्हजो कांयच संबंद नाशिल्ल्याचे अभिषेक मनु सिंघवी हाणें म्हटले. आतां ह्यो नोटी खऱ्यो काय फटी ताचो सोद चालू आसा. सगळ्यो फुटेजी तपासपाचें काम चालू आसा. ह्या प्रकाराचो तपास लागा मेरेन राजकीय वातावरण तापिल्ल्याचें थंय चित्र निर्माण जालां. काँग्रेस पक्ष आणि विरोधी पक्षनेता राहुल गांधी हे परदेशी निधीच्या जोराचेर सरकार अस्थिर करपा खातीर प्रयत्नशील आशिल्ल्याचो खळबळजनक आरोप सत्ताधारी भाजपान केला. अमेरिकेंतल्या जॉर्ज सोरोस फाउंडेशनाच्या निधीचेर चलपी OCCRP ह्या संस्थेबाबत फ्रांसाच्या माध्यमां कडेन प्रसिद्ध जाल्ल्या लेखाचो हवाला दीत भाजपान संसदेत आणि संसदे भायर लेगीत राहुल गांधी हांकां लक्ष केले. भाजप मुख्यालयात भाजपान एका ह्या मुद्द्या वयल्यान पत्रकार परिशद घेवन काँग्रेसीचेर हल्लो केलो. जाल्यार राज्यसभेत भाजप खासदार सुधांशु त्रिवेदी आणि लोकसभेत निशिकांत दुबे हाणें हो मुद्दो उपस्थित करून काँग्रेस नेतृत्वाचेर हल्लोबोल केलो.
महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीस हांच्यांनी मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली, तशेंच एकनाथ शिंदे आणि अजित पवारान उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली. हाचेर ठाकरे गटाचे खासदार ठाकरे शिवसेना गटाचे खासदार संजय राऊत हाणें प्रतिक्रिया दीत एकनाथ शिंदेंचेर टिका केली. एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेवचीच पडली, ना जाल्यार तांच्या शिवाय लेगीत शपथविधी पार पडपाची तयारी भारतीय जनता पक्षान दवरलेली असो दावो संजय राऊतान केलो. एकनाथ शिंदे हांच्यांनी मंत्रिमंडळाच्या भायर बसपाचोय निर्णय घेतिल्लो अशें संजय राऊतान म्हटले. एकनाथ शिंदे हांकां शपथविधी घेवपाचे सोडून आनीक दुसरो पर्याय नाशिल्लो अशें तांचें म्हणणें. महाराष्ट्र विधानसभा वेंचणुकेंत महायुतीक भोवमत मेळ्ळ्या उपरांत बेरेस्तारा देवेंद्र फडणवीस हांच्यांनी मुख्यमंत्री आनी एकनाथ शिंदे तशेंच अजित पवार हांच्यांनी उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतले. राज्यांत सरकार स्थापन जाले तरी मंत्रिमंडळाचो विस्तार हातूंत जावंक ना. देखून जायत्या जाणांचो मंत्रिमंडळाच्या विस्तारा कडेन लक्ष आसा. हातूंत भाजप आनी शिंदे शिवसेना हांच्या मदीं गृहमंत्री पदा खातीर रस्सीखेच चालू आशिल्ल्याची चर्चा सध्या थंय चालू आसा. ह्या विशीं उलयतना देवेंद्र फडणवीसान सगळ्यो चर्चा न्हयकारल्यो. गृहमंत्री पदाचेर भाजपा आनी शिवसेना मदीं कसलीच चडाओड ना, पूण आमी ताचेर चर्चा करतले अशें देवेंद्र फडणवीस हाणें म्हटलें. मजगतीं मुख्यमंत्री आनी उपमुख्यमंत्री पदाचेर महायुतींत जाल्ल्या नाराजगी विशीं राष्ट्रवादी काँग्रेसीचे फुडारी छगन भुजबळान उलोवप केलें. फाटले खेपे देवेंद्र फडणवीसाक उपमुख्यमंत्री जावचो पडलो, ताका उपमुख्यमंत्री जावपाचो आदेश दिल्लो. तेन्ना सुरवेक तो अस्वस्थ जाल्लो, पूण उपरांत उपमुख्यमंत्री ताणें पद स्विकारलें आनी बरी कामगिरी करून दाखयली. अशा तरेन ल्हवू सगळ्यांची नाराजगी पयस जाता अशें छगन भुजबळ हाणें म्हटलें. महायुतींत कोणूच अस्वस्थ ना. मनीस उंचेल्या सुवातेर सावन सकयल्या सुवातेचेर जेन्ना येता तेन्ना तो अस्वस्थ जाता, हें स्वाभावीक आसा. आपुणूय उपमुख्यमंत्री आशिल्लो, मागीर मंत्री जालो तेन्ना हांवूय अस्वस्थ जाल्लो. देवेंद्र फडणवीसाक उपमुख्यमंत्री जावपाचो आदेश दिल्लो तेन्ना एकनाथ शिंदेन अस्वस्थ जावप स्वाभावीक आशिल्ल्याचें छगन भुजबळान म्हटलें. ऋषिकेश हांगासर 100 कोटी रुपया खर्च करून आधुनीक राफ्टिंग बेस स्टेशन करपाचें आसा. सुमार 1500 लोकांक रोजगार मेळटलो. ह्या खातीर केंद्र सरकारान भांडवली गुंतवणुकी खातीर विशेष सहाय्य योजने अंतर्गत निधी मंजूर केला. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हाणें अशें म्हटलां की ऋषिकेश राफ्टिंगेचें प्रमुख ठिकाण म्हणून आपलें एक स्थान निर्माण केलेलें आसा. आतां ह्या जाग्यार राफ्टिंग बेस स्टेशन बांदिल्ल्यान राफ्टिंग उपक्रमा खातीर मूलभूत सुविधा विकसीत जावपाच्यो आसा. ह्या खातीर ऋषिकेशांतल्या साहसी पर्यटन उपक्रमांक चालना मेळटली. महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री सोपूत सुवाळ्याच्या दुसऱ्या दिसा मराठा आंदोलनाचो फुडारी मनोज जरांगे पाटीलान सरकाराक 1 म्हयन्याचो अल्टिमेटम दिला. मराठा आरक्षणाचो मुद्दो 5 जानेवारी मेरेन सोडोवपाक जाय अशें मनोज जरांगे पाटील हाणें म्हटलां. मनोज जरांगे पाटील फाटले कितलेशेच दीस मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नाचेर आंदोलनां करीत आसा. मजगतीं ताणें भाजपा फुडारी देवेंद्र फडणवीसाचेर खूबदां टिकाय केल्ली. आदल्या सरकारात उपमुख्यमंत्री आशिल्ले देवेंद्र फडणवीस आतां मुख्यमंत्री जाल्यात. देखून मनोज जरांगेच्या येवपी आंदोलना वेळार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसा विरोधात मनोज जरांगे पाटील असो सामनो पळोवपाक मेळटलो.